4 तारखेला मिटिंग घेतलेली. मिटिंगेक ठरयल्लें की आमी मानस 5 महिने घालयतले आनी मागीर एक्शनाक घेतले. आमी ठराव काडलेले पूण प्रत्यक्षात तशें जालें ना. ताका लागून आमी आयज मामलेदाराक मेळपाक आयल्यात की आमी 5 महिने मानशे घालयतले आनी मागीर शेतकारांक घेतले. जाले आमी आमचे जाणटेले तेन्ना कितें करीत ते कमिटी काडटाले बांद ती साखळी करपाची उदक घालपाची करपाचे आनी तेच ते सगळें पळयताले. आतां ते थोडे ते कमिटी काडिना कळ्ळें न्हू. आनी आतां आमची शेतां म्हणटा म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो आमच्या हितून कमिटी मेंबरान ती 5 महिने ती गांडोवची म्हणून मानस आनी मागीर शेतां सुकतकीच आमकां ट्रॅक्टर बी वचपाक मेळटले. सद्या आमी 10-15 जाण शेतां रोयतात. सद्या फोडल्यां आनी आमी वांयगणी तयार केल्ली आसा, रोंपे रोयिल्ले आसा. आमकां फुडें जर जातलें सगळीं शेतां रोयतलीं जातलें जाल्यार शेत तें सुकपाक जाय आनी तें जर सुकलें जाल्यार आमची शेतां ती सगळीं रोवपाक जाय. कितें जालें आयज तुमी पळयता आसतलो नेवरा हो ब्रँड हो जो आमचो खाजन शेती आसा हो एक गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो खाजन शेती म्हणूंक शकता तुमी. आनी हें शेत जें आसा तें आमी खूब फावट म्हणल्यार कशें तरी आमकां सेफगार्ड करपाक जाय आनी शेतकार जे आसा रोयता ते खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. ह्या बाबतींत आमचो खूब डिस्कशन चालूच आसलें. आनी आतां तुमी पळयता आसतलो आमचो कमिटीचो चेअरमॅन तशेंच बाकीचे मेंबर्स आमचे शेतकार जे आसा ते वांगडा येयल्ले आनी थोडे दीस पयलू तेंच्यांनी भेट दिली आनी तेंच्यांनी सांगलें असो असो इश्यू आसा आनी खंय ना खंय आमकां हे जे मानशां आसा ते काडणेवच्यो पडटल्यो. काडलेल्या शिवाय जे उदक आसा स्विच गेटींतल्यान उदक येता तें उदक बंद जावपाचें आनी आमकां शेतां रोवपाक मेळचें ना. हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें की तशें आसा जाल्यार हांव तुमच्या कडेन आसा आनी आमी वचोन डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदारा कडेन उलोवया म्हणून हांवें तुरंत फोन मारलो आमच्या मामलेदाराक. तशेंच डेप्युटी कलेक्टराकूय फोन मारलो. तांकांय विचारलें की कशें करपाक शकता कितें करपाक शकता. तेंच्यांनी सांगलें की आमी हांगा येवन मेळया म्हणून. तशेंच हांवें आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू मोन्सरादा हेकाय फोन मारून सांगलें की असो असो इश्यू आसा आनी आमकां खंय ना खंय हेचो सोल्युशन जाय. सो ताका लागून आयज आमी सगळे शेतकारांक घेवन हांगा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक पयलू भेट दिली. डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की ऑप्शन जें आसा तें आमी फुडें व्हरपाक शकना पण खंय ना खंय एक इंटरनॅशनल बॉन्ड दिवन ते घेवपाक शकता आनी तुमी कितें आसा तें मामलेदारा कडेन उलया म्हणून. सो सगळे शेतकारांक घेवन आमी मामलेदाराक मेवले.